दीस मंगळार डिसेंबराची 17 तारीख 2024. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप अध्याय 49 वळ 2 आणि 8 तावन 10 पर्यंत. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आणि ऐका. ऐका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुझे भाव तुका वाकणतले. तुझ्या दुस्मनाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुझे भाव तुझे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचे पील, शिकारी मारून तूं पाटी आयलाय. म्हज्या पुता, पारत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एके शिविणी परी. रायाळ दांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी ताचो एकलो अधिकारी चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 72 1 तावन 2 3 तावन 4 AB 7 तावन 8 आणि 17. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा, नितीवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पडटे. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तूं तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती खाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत. न्यायनितीक सरी जावन सुबामपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिवन गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्रेम आसासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यान, युफ्रेटीस न्हंयतावन पितुमेचे अंतपर्यान राजवट चलोवं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. ताचें नांव सदां काल बाळवूं. ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यंत गाजो. सर्व जनांगा तो सदैव म्हूण वाकणो. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरय पडो म्हणून ती प्रार्थू. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 1 तावन 17 पर्यंत. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो. तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इजाकाचो बापय. इजाक जाकोबाचो बापय. आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापय. तामर ताची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन साल्मोनाचो बापय. साल्मोन बोआजाचो बापय. राहब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापय. रूथ ताची आवय. ओवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापय. दावीद साल्मावचो बापय. उरियाची बायल साल्मावची आवय. साल्माव रेहबोआमाचो. रेहबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापय. आसा योसाफाताचो. योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापय. ओसिया योतामाचो. योताम आखाजाचो आनी आखाज हिजकियाचो बापय.
हिजकिया मानासेसो, मानसे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापय. योसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावाचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत येकोनिया शाअलतियेलाचो आनी शाअलतियेल येरुबाबेलाचो बापय. येरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखीमाचो आनी आखीम एलियूदाचो बापय. एलियूद एलियाजराचो, एलियाजर मादानाचो आनी मादान जाकोबाचो बापय. जाकोब जुजेचो बापय. जुजेची पत्नीण मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू, ताका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमातावन दावीद पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदातावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाचे बंदडे तावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मातेवाची सुवार्ता जेजूच्या वंशावळीतावन सुरवात जाता. अब्राहमातावन जेजू पर्यंत 42 तकल्यो आसात. देवान अब्राहमाक आशिर्वाद दिवन बसवणी केल्ली. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. उत्पत्ती पुस्तकांतले अध्याय 22 वळ 18. ही नांवां देव ताच्या बसवण्याक विश्वासी म्हणलें सत उगडापें करता. सडवणदार दाविदाचे कुळयेचो म्हणली बसवणी सयत संपूर्ण जाता. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 2 वळ 13. देवाचें विश्वासपण आमच्या जिविताचो बरवसो. देवान मनशाक पवित्रपणाक रचलो, तरी मनीस पातक्याच्या जाळाक सांपडलो. पूण देवान मनशाक सांडूंक ना. वायटा देव बरें हाडटा. हाका रुजवात जेजूच्या वंशावळींतलीं नांवां: रेहबोआम, योराम, आमोस, येकोनिया हे सर्व पातकी. देवाची कृपा मनशाच्या पातकांचे की वर्ती. मनशा सैम पातका वरवीं बश्ट जालें तरी देवाचे कृपे आनी दयाळये वरवीं एके स्त्रिये वरवीं देव मनीस जावन आमचे मदें जल्मलो, आमचे मदें जियेलो. कित्याक पातका वरवीं मरणाक वळख जाल्ल्यांक कृपेन जिवीत दिवच्याक.